thinking that Davoli will continue. Yes, Shri Krishna Sarkar. स्पीकर सर, हो विशय म्हाका दिसता लास्ट टायम जेन्ना आमचे मिनिस्टर आयिल्ले VK सिंगजी ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें आसा की दोनूय एअरपोर्ट तशेंच उरतले म्हणून. पूण ज्यो घडणुको ह्या दिसांनी घडत आसा एक एक म्हणजे स्टार्ट जाल्लें नेवीन आमचेर रिस्ट्रिक्शन्स घालून डिफेन्सांनी आमचेर रिस्ट्रिक्शन्स घालून थंय कन्स्ट्रक्शनाचेर रिस्ट्रिक्शन्स बी घालून जेन्ना पळय तें स्टार्ट जालें ताच्या मागीर एक एक करून एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स आमच्यो कमी जावपाक लागल्यो. पयलीं एअर इंडियान डिक्लेअर केलें, मागीर गॅटविकाच्यो जाल्यो, आतां ओमान जाल्यो, आनी 7 एअरलायन्स थंय वचपाचें ओपनली डिक्लेअर करतात. तेन्ना खंय तरी जेन्ना इतलें सगळें ओपनली जाता तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता धुंवर बेश्टें जाना, खंय तरी उज्या शिवाय धुंवर जायना. सो म्हाका दिसता खंय तरी हातूंत तथ्य आसा. आनी जे रिस्ट्रिक्शन्सा कडल्यान स्टार्ट जालें म्हाका दिसता मोविन सर हांगा आसा आनी पयर पसून हालींच ते डिफेन्स मिनिस्टराक मेळून आयल्या. म्हणजे वास्को पयलींच एक प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे जे सामान्य लोकांनी थंय जागे घेतिल्ले आसा तांचेर रिस्ट्रिक्शनां घालून पयलींच एक टेन्शन आसा. तातूंत भितर हो सपोज एअरपोर्ट खंय तरी बंद जावपाचो पाळी येत म्हाका दिसता मुरगांवाक सगळ्यान मुरगांव तालुकाक हो सगळ्यान मोठो धक्को बसतलो तो बसतलो. पूण फूल सावथ गोवाक पसून ट्युरिजमाच्या बाबतींत नाल्यार खंयच्याय बाबतींत हें जातलें. आनी म्हाका दिसता जशें आज दिगंबर बाबान सांगलां की एक मॅसेज रॉंग वतली की आमचे मिनिस्टरांनी आमकां जे एश्युरन्स दिलां की दोनूय एअरपोर्ट बंद जावपाना म्हणून आनी दोनूय तशेंच चालू उरतले म्हणून. आनी फाटीं पसून थोडे दीस पयलीं पसून आमी जेन्ना इन्क्वायरी करताले तेन्ना ट्युरिस्ट फ्लो पसून तितलोच आशिल्लो, जितलो मोपा आशिल्लो तितलोच हांगा आशिल्लो. पूण ह्या दिसांनी कितें हांव न्हू सगळेच मोपा वचपाक लागल्या म्हणून एकदां दिसता की मोपा खरोच कितें GMR प्रेशर घालता काय कितें सेंट्रल मिनिस्ट्रीचेर की सगळ्यो फ्लायट्स थंयच्यान हांगा डायवर्ट जावच्यो म्हणून. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर बेगीन म्हणजे सिरियस इश्यू घेवचो. आनी हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की ताणें सेंट्रा बरोबर टीम व्हरची. मोविन सर तांचे बरोबर म्हाका दिसता दुसऱ्या इश्यूआचेरूय इन टच आसा. सो एक डेलिगेशन व्हरून म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम जो आसा तो वन टायम सोल्युशन हाजेर येवपा जाय. नाल्यार दिसान दीस एक नाल्यार एक घडणुकी चालूच आसा. आनी सगळ्या मुरगांवच्या लोकांचेर आमी थंय मुरगांवचे आशिल्ल्या कारणान चड प्रेशर आमचेर येता कित्याक सगळे लोक येवन विचारत आसतात. थँक्यू. Yes, Shri Vijay Sir. In brief. स्पीकर सर, हो इम्पॉर्टंट इश्यू ब्रीफ म्हणून पयलीं तुमी आमकां भिवो नाकात. हो इश्यू असो जाला की हातूंत सरकाराक खबर विषय ना, खूब म्हत्वाचो विशय हाजेर आमी बोवाळ केल्लो आहा पयलीं. कमी न्ही जो मोर आसा न्ही ताणें ताजेर व्यवस्थीत आनी ताणें एक्सप्लेन केलें. ना एक्सप्लेन करूं हांव ताका नवे एंगलान. तुजी कंटेंट कितें आसा तो स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान आन्सर दितना ICAO चे रेफरन्स केल्लें आहा. ICAO रिपोर्ट पयलो म्हणटा की ड्युअल एअरपोर्ट जर जातले जाल्यार एक फ्लायट मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा आसूंक जाय म्हणून बिटवीन बोथ द एअरपोर्ट्स फॉर डिविजन ऑफ फ्लायट्स. हो कांय नाच आनी हो सरकाराकूय खबर ना. आनी म्हाका शॉक जाता की हे जे रुलींग पार्टी मेंबर आहा तांकां कांयच कोणाक खबर ना म्हणून. ते म्हणटात मंत्र्यान सांगिल्लें तशें उरतलें, तें तशें आहा पूण एक आपशींच मोडटलो. ICAO रिपोर्ट कितें म्हणटा जो मुखेलमंत्र्यान रेफरन्स केला तो की 2 एअरपोर्ट फिजिबलूच ना म्हणून.